नमस्कार. सध्या इंटरनॅशनल फिल्म चलना तरी आसतना ESG वादान कित्याक सापडले अशे तरेचे प्रश्न आसात. आजच गोमंतकान आमी बातमी दिल्या की कानाक ESGची एक टीम धाडटात आनी जेन्ना एक टीम धाडटात तेन्ना तुमी जाणात कांय कोटी रुपयांचो चुराडो धूप जाल्लो आसता. अशे कितलेशे टीम्स हाजे पयलीं कानाक वचून आयल्यात. ताजो फायदो कितें जाला? फाटल्या ते 21 वर्सां गोंयान भितर इफी चलता, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल चलता. ताजो फायदो गोंयाक खरोच जाता काय कितें? अशे तरेचो पयशांचो धूप करप म्हळ्यार फिल्म फेस्टिवल चड बरो जावप, ESGचें काम आनीक बरें जावप. ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक कार्यावळी आमी चर्चा करतात. दोन मानेस्त आमचे कडेन आहात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन हा विशाल पै काकोडे जो आदलो ESGच्या कल्चरल समितीचो वायस प्रेसिडेंट आनी ESGचेर काम केलां. आनी विशाल काकोडे अशें मदीं मदीं मातसो वादग्रस्तय जाल्लो जेन्ना ESGन तो आशिल्लो. आमचे मदीं आहा राजेंद्र तालक जो ESGचो वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो, वायस चेअरमॅन आशिल्लो. आनीक राजन तालकान कांय बरें काम ESGन केलां आनी स्वता आपले पयशे मोडून राजन तालक ESGन भितर खूब अशे कार्यावळी करतालो आनी एक्टीव सतत फिल्म फेस्टिवल चालू वचून ना चालू पण ESG एक्टीव करपा खातीर राजन तालक तुवें प्रयत्न केल्यात. हांव सगळ्यान पयलीं विशाल तुजे कडेन येता. तूं ESGचो एक बारीक अभ्यास केल्लो मनीस. तूं सतत ESG संदर्भान इन्फॉर्मेशन दितालो, प्रेसाक इन्फॉर्मेशन दितालो. तूं जेन्ना ESG आशिल्लो तेन्ना हांवूय ESGचो एक मेंबर आशिल्लो आनी तूं सतत आमच्यो ज्यो बसके जाताल्यो तातूंत भितर नवे नवे मुद्दे हाडटालो. आज मुद्दो आयलो तो असो की ESGचो फाटले 20 वर्सान ताजो ESG स्थापन करपाचो उद्देश फळादीक जाला काय कितें आनीक ESG पळय गोंयान कित्याक निर्माण केल्ली, इफी गोंयान कित्याक निर्माण केल्ली हाजेर आमी ह्या आमचे चर्चेक सुरवात करया. राजू पळय, तुवें सुरवातीक जशें सांगलें की ESG स्थापन करून आज 21 वर्सां जालीं आनी ESGचो जो मुखेल ऑब्जेक्टीव आसा तो कितें, तांचे 5 ऑब्जेक्टिव्स आनी तांच्या वेबसायटीचेर अवेलेबल आसा. तो पयलो ऑब्जेक्टीव जर आमी घेतलो जाल्यार तो म्हणटा की द प्रायम ऑब्जेक्टीव ऑफ द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा इज टू फ्रेम एंटरटेनमेंट पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ गोवा अँड इम्प्लिमेंट द सेम विथ द हेल्प ऑफ वेरियस एजन्सीज. आतां आमी जेन्ना ESGचेर आशिल्ले गव्हर्निंग कावन्सिलाचेर तेन्ना आमी हाजेर काम सुरू केल्लें, तुका याद आसतली. ताजे नंतर आतां फाटलीं जवळ जवळ 15 वर्सां जालीं की हाजेर कांयच फुडें जावंक ना. तर ESG आपले ऑब्जेक्टीव सोडून ह्यो बाकीच्यो गजाली करता आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता की ESG म्हणटा ती आज एक्स्ट्रावेगंट सोसायटी ऑफ गोवा ही जावन पडल्या. आनी हांगा जे मेंबर्स आसात हे मेंबर्स कशे आसता की गव्हर्मेंट ब्युरोक्रेसी थंय आसता आनी एक्सपर्ट्स थंय आसता. आतां एक्सपर्ट जे लोक आसा तांणी कितें करपा जाय, तुवें आतां उदरकीत सांगलें की आमी तेन्नाय उलयताले. हय, तेन्ना जेन्ना कितें चुकता अशें आमकां दिसतालें तेन्ना आमी ताजेर थंयच मिटिंगेनूय आवाज काडटाले आनी भायरूय आवाज काडटाले. आज तें ना. आज हांवें पळयलां की सगळे मेंबर हे थंय एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जालां. कोणाक तरी एक रिहेबिलिटेट करपाक जाय म्हण थंय नेमणूक करतात आनी ताजे नंतर फुडें कांयच जायना. व्हेरी नायस. हांव आतां राजन बाब तुजे कडेन वता. तूं इतले वर्सां ESGचो मेंबर आशिल्लो, तूं वायस चेअरमॅनूय आशिल्लो. तूं हें बारीकसाणेन पळयलां. विशालान पयशे कितें म्हणलां, 20 वर्सां जालीं ESG गोंयान आसा. ESGचे उद्देश फक्त फिल्म फेस्टिवल ऑर्गनायज करप ना, गोंया खातीर एंटरटेनमेंट पॉलिसी तयार करप आनी त्या भायर 4 उद्दिश्टां. ESG हातून फाटीं कित्याक पडटा? सी हांव अशें म्हणन की ESG फाटीं पडना. ओके. सी लक्षात ESG कित्याक जाली फॉर्माल. लेट अस गो टू दॅट. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही जन्माक कित्याक आयली, केन्ना आयली? गोंयान जेन्ना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हाडलो करपाक, तो ऑर्गनायज कोण करतले ताका लागून एक ऑटोनॉमस बॉडी तयार केली, ती म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. सो ताजे थ्रू जावचो, कित्याक बाकीच्यो गोश्टीक सगळ्यो गोश्टी प्रपोजलां हें करता, एप्रूव करता ताका खूब वेळ लागता. सो त्या दृश्टीन ही एंटरटेनमेंट सोसायटी गोवा जन्माक आयली हें आमी विसरपा जायना. तांची उद्दिश्टां आसात, काम चालू आसा ताजेर. तुज्या पयल्याच प्रश्नाक हांव मातसो ऑब्जेक्शन घेता. हांवूय बी ESGचेर आशिल्लो. ऑटोनॉमस म्हणटा तूं, खंय रे ऑटोनॉमस? थंय फक्त सरकारचे पयशे घेता, सरकार जाय तो हस्तक्षेप करता. फाटल्या 6-7 वर्सां तर हांवें पळयलां
ह्या ESG कसलेंच म्हत्व उरना. सुरवातेक जरी हांव म्हणटा पर्रीकार आनी दिगंबर आसतना कांय प्रमाणात तरी जेन्ना इफी जातालो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन थोडे वादावादी करून थोडे झगडून तांचे कडेन इल्ले प्रोग्राम घेताले. फाटल्या 6-7 वर्सांत तेंय बंद जालां. खंयचीच ऑटोनॉमी उरूना. एक लक्षात घ्या, हांव म्हजें अजुनूय त्या हाजेर थोड्या हाजेर अजुनूय ऑब्जेक्शन. हांव तेन्ना वायस चेअरमॅन आसतना ऑब्जेक्शन घेतालो. वाद करून घेवपा जाय म्हणजे वॉट इज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ताजी गायडलायन ठरिल्ली आसा. कळ्ळें कितें करता. वॉट इज एंटरटेनमेंट सोसायटी जॉब टू प्रोवायड द प्लॅटफॉर्म. सगळे तांकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तें सिलेक्शन करपाचें काम सगळे सेंट्रल बॉडी आसा, तांची ज्युरी मेंबर्स आसता. सगळे ज्युरी मेंबर फक्त कितें भायलेच आसा न्ही, गोंयचे आसता. सचिन चेटी ऑल्सो वॉज वन ऑफ द मेंबर. ज्युरी मेंबर असप वेगळे. राजन गजाल 15 वर्सां पयलीं गोंयच्या ESG खातीर कांय प्रोग्राम आसताले. एक प्रिव्यू हे म्हणून आसतालो, प्रिमियर्स म्हणून आसतालो, ते सुद्दां बंद केले. ना राजू हातून एकूच सांगता, आमी इफीचेर मागीर या. पयलीं ESGचे सरकारान जे म्हायती दिल्या ही म्हायती सरकाराची, हांवें अभ्यास केला ताचेर. तांकां एक प्रश्न विचारिल्लो दिगंबर कामतीन विधानसभेत आनी ताणें उत्तर दिलां की एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा 2020 नील. हांव समजूं येता कोवीड आशिल्लें. 2021 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आणि यूथ कन्व्हेन्शन. कसलें यूथ कन्व्हेन्शन केलें तुमी? आमी केन्ना आयकूंक ना. ताजे नंतर 2022 कुमाऊन लिटररी फेस्टिवल आणि इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. 2023 पर्पल फेस्ट, गती शक्ती, चिंतन शिबिर, यूट्यूबर्स मीट आणि पर्पल फेस्ट. आणि 2024 स्पेशल स्क्रीनिंग आर्टिकल 370 मुवी एट ESG आयनॉक्स. हे करपाक ESG स्थापन केल्ली. आणि हे म्हजें उत्तर न्ही, हे सरकारान जनते खातीर दिल्लें उत्तर. तुम्ही जर पळयत तांणी सगळें वाचूना. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा कॅन डू वेरियस इव्हेंट्स. इनफॅक्ट आम्ही मागिल्ले हे जे सगळं वायन फेस्टिवल हे ते जाता पळय, फिल्म शूटिंग, हे सगळे अंडर ESG हाडा म्हणून आसा. ऑलरेडी प्रोविजन इज देअर इन दॅट. सरकार हे केलें म्हणून काय हे करपाचें चुकीचें न्ही. आनी करपा जाय तें म्हणून सरकारान प्रायोरिटी पर्पल फेस्ट एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान करूना. पर्पल फेस्टाचेर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान कोट्यांनी रुपये मोडल्यात, टुरिझम डिपार्टमेंटान कोट्यांनी रुपये मोडल्यात. ESG हॅज गॉट नो बिझनेस इन क्लेमिंग द क्रेडिट फॉर इट. तुम्ही व्हेन्यू दिलो. इट इज नॉट युअर कन्सेप्ट. इट इज नॉट द कन्सेप्ट ऑफ ESG. ESG चे काम कितें? आज तुवें सांगलें तशें, आज हे सगळे उत्सव हे जाता, फूड फेस्टिवल, हे सगळे दीस शूड कम अंडर हे सनबर्नाचेर प्रत्येक वर्सा आमी झगडटात. परमिशन कोण दितलो? इट शूड कम अंडर एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. आमी हे सुरू केल्ले राजू. आमी जेन्ना गव्हर्निंग बॉडी म्हाका तुका एक विचारपाक पर्रीकाराक न्ही, जेन्ना ESG जाली न्ही, पर्रीकाराक आमी प्रश्न केल्लो की ESG ची स्थापना ताणें एक बरें सांगिल्लें की केंद्रा कडेन तें उरचो फेस्टिवल अशें आमकां दिसना. तो म्हणटा 4-5 वर्सां नंतर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया ESG स्वताच्या इकमतीवर तयार करपाक. दॅट वॉज द डिफरंट पार्ट. आमी करचो, आमी केंद्राचेर तांकां जाल्यार करना, आमी आमचो ना ना तोच फेस्टिवल जसो कान जाता त्याच धर्तीचेर भारतान जावचो म्हणून गोंयान वेंचून काडिल्लो. सुषमा स्वराज ह्याच पॉयंटाचेर हांव येता. आतां तूं बरोबर उलयलो, कळ्ळें. म्हजे कोतान आमी जे पळय पयशे खर्च करता न्ही टू कंडक्ट ए इंटरनॅशनल फिल्म इव्हेंट, हे आर पीनट्स. तुम्ही हांवें 10 कोटी मोडले, 15 कोटी बॉब मारतात. इज आर पीनट्स फॉर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचे बजेट जर गोंय करतले जाल्यार शूड बी एटलीस्ट 100 crores to 120 crores. आमी ऑलिंपीक करतात 500 कोटी पडटा आनी कितें पडटा. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचे बजेटूच इतलें आसपाक जाय. गोवा गव्हर्मेंटाचे पूर्ण खांद्यार जर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल दिलो, 100 कोटी उबारपाची कापस्तात गोवा गव्हर्मेंटाक ना. 100 कोटी एकदम उबारपा जातले नाही, उबारपा जातले ना जाल्यार घेवप ना. नाही ते सांगतो सुरू केले न्ही. आता विशाल पयलो बोवाळ मारतलो, आता 10-12 कोटी म्हणना. राजू आयकय, हांगा गव्हर्मेंटाचो जो डेटा आसा तो जर तर पळयत जाल्यार तो तकलेर हात मारतलो. हांगा इफीक ब्रँड व्हॅल्यूज ना. हांकां स्पॉन्सर मेळटा ते कोण? 1 लाख रुपयाचे, 2 लाख रुपयाचे. आणि ते कोण? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन आणि खंयचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट. म्हजे कडेन टोटल डेटा आसा. हांव तुका गोंयकार करना. ब्रँड व्हॅल्यू ताका खबर ना.
इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ताका कितें खबर आहा हांव सांगता तें आयकप पयलीं ताका खबर ना म्हणून हांव सांगता खंयचेय फेस्टिवल आज जोड जाणा तुका फिल्म बरी कशी येतात इज आर पेड देर आर पेड प्रिव्यू देर आर पेड Correct. सो तो ब्रँड व्हॅल्यू वाडोवपाक बरोबर. यू हॅव टू स्पेंड मनी कळ्ळी इंडिया गव्हर्मेंटात जर एकच फेस्टिवल आसा तो जर ते गोंयाक तयार करपाक दितले जाल्यार मागीर गोवा गव्हर्मेंटाक एक एक्सपर्टायज तयार करची पडटली हांगचे 2 मंत्री एसजीर घाले आनी ते तांणी फिल्म should फेस्टिवल be चलोवपाक expert. बरोबर, न्ही ताजे मान्य खातीर तुका. ब्रँड तयार करचो See, पडटलो तो brand- ब्रँड हे पळय सांगता राजन इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आतां गोंयानच जाली 21 वर्सां ताजे पयलीं तो आतां 40 वर्सां चलता अशा वेळार भारत सरकाराक आपले ब्रँड एक येदो व्हडलो इंटरनॅशनल ब्रँड तयार करपाक ना हे सरकारचे अपयश न्ही लास्ट 2 वर्सां द ट्रेंड्स आर चेंजिंग इन इफी बरी बरी फिल्म येवपाक लागली बरे बरे प्रिमियर्स येवपाक लागले आतां. लास्ट 2 year- वर्सां राजन म्हजें वेगळें मत बरे- बरे players लास्ट जाले. 2 वर्सां ताजो स्टँडर्ड देंवला ना 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 सरकारचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रचंड इंटरफिरन्स चालू आसा खंयचे ना ना. खंयचे पॉलिटिकल इंटरफिरन्स तर खूब नाही नाही म्हाका ऐन वेळार सिनेमाक फाटल्यान घेतल्यात ऐन वेळार सिनेमा अशे तरेन See. पॉलिटिकल सिनेमा येवपाकूच दिवप ना ऐन वेळार पळय म्हजे कोतान तुका एक फ्रँकली स्पिकींग पॉलिटिकल सिनेमा फेस्टिवलांनी येत ना खंयच्याच कशें येना खंयच्याय ना कशें येना? खंयच्याच खूब आयले इंटरनॅशनल हाजे येना हाजे पयलीं खूब हाजे आयले. पयलीं दाखोवना बरी राजू, म्हणून पॉलिटिकल 50वो इफी गोंया जालो आमी इंटरनॅशनल म्हणटात न्ही तो ब्रँड म्हणटा न्ही 50वे इफीक 2019 गोंयचे डेलिगेट आशिल्ले 2203 इंटरनॅशनल डेलिगेट कितले 116 116 नॉन गोवन इंडियन डेलिगेट 5944 टोटल 8263 एकूयदा म्हजे कडेन 50 51 52 53 54 23 पर्यंतचो डेटा आसा एकूयदा 7,700चो मार्क तांणी क्रॉस करूं ना डेलिगेटाचो हे गव्हर्नमेंटाचें उत्तर अरे पूण तितलेच आसता सो तुका खंयचे आणि तुम्ही खंयचे नेटाचेर सांगतात की कितें पयलीं करलें? इफी जावचे पयलीं राजन तालकान हाजे पयलीं ताका- सांगलां ताका- 10,000 लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलें आसा म्हणून. खंय गेले 10,000 रजिस्ट्रेशन ताका खबर ना इंटरनॅशनल म्हाका जे खबर आसा ती वस्तुस्थिती म्हाका दिवा स्वप्नात बिग नंबर कळ्य तुका तुम्ही It is सांगता तुम्ही compared to प्रत्येक the फाटी प्रोपोगंडा international करता level, की 10,000 कितें? डेलिगेट येतले 15,000 डेलिगेट आमचे- येतले राजन- register राजन पळय, करनाका. गोंयान पासय गोंयान करनाका. गोंयान पळय हय. इतले फिल्म फेस्टिवल जाले न्ही प्रत्येक फिल्म फेस्टिवल हांवें पळयला प्रत्येक फिल्म फेस्टिवलांतले बेस्ट मुवी हांवें पळयल्यात दर इफीक हांव जवळ 30 ते जाणा, 35 तुजो सिनेमा regular म्हाका हांव खबर सामको आसा. पळयता आनी हांव त्या लोकां कडेन उलयतां भायल्यान येवपी समीक्षक पत्रकार हांचे कडेन चर्चा करता ह्या सगळ्या हातूंत भितर तातूंतल्यान जाता ते म्हाका दिसना 7,000 लोक केन्ना आशिल्ले म्हणून हां. नाही 7,000 असतात लोक कशें Film असतात? पळोवप- नाही, नाही, film पळोवपाक सगळे खातीर- सी इट यू आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट 10 डेसाचो 7,000 तो कसो आसता पयलींच थोडो येता 3 दीस मागीर थोडो येता मागीर थोडो येता तो लास्ट मिनटाक येतकीर रजिस्टर करता तो पयलींच रजिस्टर करता न्ही मागीर बंद जाता न्ही रजिस्ट्रेशन बरं मग राजन म्हाका- 2,000 लोक पर डे सिनेमा पळयता बरं म्हाका एक सांग इफीन म्हणजे गोंयाक- सक्सेस न्ही हो गोंयान इफीन गोंयाक कॉन्ट्रिब्युशन कितें केलां इफीन गोंयांक कंट्रिब्युशन केल्या आतां तूं जर म्हणशीत गोंयांत जो पळय फिल्म करता गोंयकार जे फिल्म करपी आशिल्ले ती संख्या वाडल्या गोंयकार फिल्मान इंट्रस्ट घेवपाक लागल्यात गोंयचे भुरगे आतां नॅशनल लेवलीचेर वचून फिल्म करपाक लागल्यात हे सगळे प्रॉडक्ट आयल्यात इफीचे नंतर हांव पळय इफीचो प्रॉडक्ट 2004 जर म्हाका जर आलिशा दाखोवपाक थंय मेळूं नाशिल्लें आज हांव एखादें फिल्म मेकर वचचो नाशिल्लो आलिशा दाखोवपाक मेळ्ळो थंयच्यान ताका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें गोंयच्या फर्स्ट कोंकणी फिल्म टू गेट द नॅशनल अवॉर्ड थंयच्यान सगळे गोंयकाराचे हे वाडले म्हजे फाटल्यान कितले आयले तुगेलो हो आयलो कोण तो आमचो शेटगांवकर आयलो मागीर पेडणेकार आयलो मागीर तो भोसले आयलो नवीन प्रोड्युसर आयले न्ही तो मिलरॉक प्रोड्युसर जालो राजू कितलेशे पळय, लोक आयले हे आदित्य दामळे हे सगळे आयले पावलो खरे. मरे नॅशनल लोक आता- हाजेर आता करता आनीक पळय 2008 ते 2011 12 पर्यंत जवळ 32 फिल्म सॉरी 2008 ते आज मेरेन जवळ 32 फिल्मांनी फिल्म फायनान्स स्किमी खातीर एप्लाय केले तातूंतली 20 फिल्मां ही 2008 ते 2012 ह्या टायमा भितर जाली उरिल्ली आतां बरें ताजे नंतर फुडली परिस्थिती फिल्म कल्चर म्हणटा न्ही आमी तांणी उत्तर दिलां एक 2021 की कितले फिल्मां गोंयच्या प्रोड्युसरांक सरकारान पयशे दिवना आतां तो तुका सांगता एक फिल्म ताणें बरयलां पेसांव मिलिंद कुरी
शॉर्ट फिल्म 2011 प्रोड्यूस जाल्लें, ताका 2021 मेरेन सरकारान 10 लाख रुपये दिवना. ना चुकीचे उलयता. अरे हो सरकाराचे उत्तर राजन बाग, हे सरकाराचे उत्तर, हे गव्हर्नमेंटान विधानसभेत दिल्ले उत्तर म्हणटकीर दिवना म्हणटा पेमेंट टू बी रिलीज ऐकय ताजे नंतर ज्ञानेश्वर गोवेकर रिझन ताणी दिवपाचे, ताणे सरकारान पेमेंट टू बी रिलीज ज्ञानेश्वर गोवेकराक कित्याक दिवना खबर आहा तुका? दिले त्यानंतर दिले पूण 10 वर्सां हे पेमेंट रॉंग. डोंट ट्राय टू डिफेंड. आय एम नॉट डिफेंडिंग ही उत्तरां आणि कितली वर्सां बाबा तुमच्या आमदार क्वेश्चन तुका म्हाका सांग 2021 म्हणजे 10 वर्सां नंतर तुम्ही त्या प्रोड्युसरा कडल्यान किती जाय ते करून घेवपाक शकले ना. ऐकून घ्या दिवपा हाऊ यू से दॅट यू आर प्रमोटिंग गोवन अरे मजा तुम्ही गायडन्स दिवपाक जाय. आम्ही असताना संजीव प्रभुदेसायले पिक्चराचे पैसे अडवून दवरिल्ले. आम्ही गेले सीएमा मर्यान गेले, चीफ सेक्रेटरी कडे बसले आणि ताका रिझॉल्व करून रोखडे पैसे दिले. हे तुम्ही कित्याक केलें ना? कित्याक लागून हे तुम्ही गोंयच्या फिल्म माणसाक कित्याक करचे पडले? फक्त संजीव आशिल्लो, एकटोच संजीव आशिल्लो. त्या वेळार आमचे कडेन केस जाली आमची, त्या वेळार केस आशिल्ली ती आमची. चुकीचे उलयता, तू चुकीचे हांव चुकीचें उलयना. आता हांव सांगते आयकय, आता हांव सांगते आयकय. तू फक्त कितें करता बरें, तू चुकीचे तू प्रश्न काडटा MLA दिता ते तितले विचारता, ताजी व्हडली विचार ना. अरे कित्याक दिल ना हे विचार मरे, हे MLA विचार सरकाराकडे पैसे ना. कोण सांगतो? हांव सांगता तुका सरकाराकडे पैसे ना. एक मिनिट आता ऐकून घे. स्कीम जाली, स्कीम चेंजीस जाल्यो, हागेले ऑब्जेक्शन तागे स्कीम. तो पळय संजीव प्रभुदेसाय म्हणटा न्ही, संजीव प्रभुदेसाय बरोबर म्हजें फिल्म आसा, ताजें सूड आसा आनी म्हजें आलिशा आसा त्या दिसाचे त्या वर्साचे, आनी दोगांकूय पयशे मेळ्ळ्यात. म्हाकाय वचचें पडलें, म्हाका दिगंबरा मरे वचचें पडलें. तेन्ना दिगंबर CM तेन्ना हो काम करतालो ताजे बरोबर, कळ्ळें? आम्ही गव्हर्निंग बॉडीचेर आम्ही जबाबदारी उलयता गोंयच्या प्रोड्युसर्साक हेल्प म्हणून फायली घेवन मागीर सुडाकूच कितें दिलें आलिशे कुशाक? तू हांव कितें येवपा तुजी मना कित्याक येवपा जाय म्हणजे म्हाका खबर ना. तू कोण रे? हांव तुजी मना कितें येवपा जाय? तेन्ना वी वेर न्यू. नो व्हेरी सॉरी. तुजी मना गव्हर्निंग पयलीं स्टेटमेंट फाटले की हांव तुजी मना कितें येवपा जाय? तू कोण एजंट गव्हर्नमेंटाचो? आमी एजंट म्हणजे आमी येवपा शकना. गव्हर्निंग बॉडी गव्हर्निंग बॉडी चेअरमॅन आज लक्ष्मीकांत अरे जेन्ना पळय तू पळय आसा न्ही गव्हर्निंग बॉडी, तू मेंबराक कमिटी उलोवपाक शकता. वी हॅव एक्सेस टू चेअरमॅन, बरोबर. वी हॅव एक्सेस टू चीफ बरोबर. तुम्ही आता इतली वर्ष 10 वर्ष पैसे कित्याक दवरले? 10 वर्ष तागेले दुसरो पॉयंट हाडटा. तो काय म्हणटा न्ही, हांगा कितें करता मरे, प्रत्येक जाण सबमीट करतात, एक्सपेंडिचर सबमीटूच करना. हांव तुका खबर ना म्हणून तुका सांगता हांव, कळ्ळें? हांव चेअरमॅन आसतना आय थिंक वी क्लियर्ड ऑल द फायल्स अप टू 2016. जितल्यो फायनान्स स्किमी आशिल्ल्यो आतां कोण कोणाले डॉक्युमेंट दिवन ती गेली उरली. सी गव्हर्नमेंटाक डॉक्युमेंट दिवपाक जाय. फाल्यां हांगा लोक फटींग मारून कितें करता खबर आसा मरे? ताका खबर ना. तागेल्यो तकल्यो दिता तो लोकांक तश्यो. कितें करता हांगा की बाबा खर्च कितलो जाला? 20 लाखूच जाला, तो 50 लाख वाडोवन दिवपाक तुका प्रूफ जाय न्ही सारकें, कित्याक घालपाक शकना न्ही तूं. सो आमी गोंयकारांनी हें सुदारपाक जाय पयलीं. हांव खर्च करता सी गव्हर्नमेंट पयशे दिता म्हणजे कोणाला दिता? लोकांलेच दिता. ही अशी जावन ही पयशे 10 वर्सां ना, ही मे नॉट बी एलिजिबल. बरं ओके. मागीर कित्याक दिले तुम्ही? 10 वर्सां नंतर तुम्ही पेमेंट कित्याक केला? ऐकून घे त्या 10 वर्सां नंतर कित्याक? तेच सांगता आमचें चुकता कशें मरे? चुकता कितें जाण तूं? आमी मागीर हाका धरता, ताजे पांय धरता, मागीर तशें कित्याक धरचें पडटा? सुडाक हाजे मारा कितें वचपाक जाय? कित्याक तेन्ना आमी दावे आसले. दिगंबर कामतीक राजेंद्र तालकान हक्कान घेतले. म्हाका हो लागना. हांव चीफ सेक्रेटरी पसून आनी फायरिंग सूड आमचे कडेन फावर मागपाक येवना. सूड आयलो हक्कान. म्हजो मुद्दो असो की गव्हर्नमेंट बॉडीचे आमकां सेन्सिटिव्हिटी आशिल्ली. तुझे एक सांग म्हाका,
तुम्ही तो या तीच पयशांची तीच पद्दत गत पडली. तीच गत आज परत कित्याक चालू ना, जाल्या चालू तुझ्या जावना. फिल्माचे अजून पयशे कितलेशे वर्सां मेळूना आता स्किमेन मदीं कोविड आयलो न्ही कोविड येल्यार कितें लागता? कोविड येल्यार कितें लागता? पोझिशन आहा सध्या राजन, सरकारान बरें मागचें पडटा ही कॅनॉट स्पीक अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट आय कॅन स्पीक अगेन्स्ट एनीवन So speak. म्हणून जे बरे आसा ESGचेर जे लोक ऐकून घे रे. ESGचे लोकां भितर गव्हर्निंग बॉडी भितर विशाल, सिनेमा बद्दल विशाल. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बद्दल जाण आशिल्ले कितले लोक आहा विशाल. म्हाका एक सांग विशाल. म्हाका एक राजन सांग सांग. तुझे फिल्म पळय आतां परत तूं आतां हांगा तटस्थ म्हणून आसा तूं काही हेजी जेन्ना हांव एक गोंयचो रेग्युलर Beautiful. रिस्पॉन्सिबल फिल्म प्रोड्युसर Very good. डायरेक्टर रायटर आणि Very म्हजे good. भशेन Very good. म्हजे भशेन हांगा कोणूच ना व्हेरी गुड बरें ओके बरें ओके म्हाका एक सांग फॉर एवरीबडी ना, ना, म्हाका एक सांग फॉर गव्हर्नमेंट आय मे बी ना, ना, पूण म्हाका एक सांग. हाजे भशेन कितें हेवटेन तोपी गेली की हेवटेन उलोवपाचें तेवटेन हांवें आज पर्यंत तोपी बदलली ना. तोपी बदलली तुवें. म्हाका एक सांग. राजू एक मिनिट आज तो रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन रवींद्र भवनाची जी एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आहा हाजे भितर कला आणि संस्कृती क्षेत्रातले दातले कितले जाण आहेत ऐकून घे थंय कोण मंडळ थंय कोण इतल्या अजून आज रवींद्र भवन मडगाव नंबर 1 आसा गोंयांत बरे भशेन काम करता ते लोक आसा म्हणून आता विशाला भशेन कोणीच ना तुझे म्हाका सांग राजन म्हाका एक सांग तुझे फिल्माक कितली वर्सां पयशे मेळूना म्हाका आलिशाक जवळ जवळ 5 वर्सां पयशे मेळना म्हणून आतां हांव नाका खंयचे फिल्म तुजे म्हणजे आता स्कीम बंद नाशिल्ली आतां स्कीम चालू केली हांव म्हणजे एप्लाय केला 2018तले हांव तेच म्हणटा 2018 ते 2025 3 वर्सां जवळ जवळ कोविडा गेली ना आतां कोविड ते तूं आतां सरकारचे समर्थन ना, करता राजन. हांवें फिल्म ना 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 हांव तुका ते म्हणटा. हांव तुजे कडेन एक प्रतिनिधी म्हणून पळयता प्रतिनिधी म्हणून 2018 ते 2025 राजन तुका पयशे मेळूना हे सत्य काय ना 2018 नंतर राजेंद्र तालुक जो 2-2 वर्सांनी 3-3 वर्सांनी फिल्म करतालो तो 7 वर्सां लागली फिल्म करपाक आतां करता हांव जी म्हजी परिस्थिती आहे ती सगळ्याची परिस्थिती आसा न्ही थंय राजू कितें? आज अनेक मुद्दो स्टेट फिल्म फेस्टिवल जाल्यार आज कितली वर्सां जाली लास्ट स्टेट फिल्म फेस्टिवल केन्ना जाल्लो आनी तो आज पर्यंत कित्याक जालो ना Yes. सांगते मरे ताणें सांगता मरे तुका फिल्मां नाका धांवपाक म्हणजे आम्ही 3 वर्सां एकदम फेस्टिवल केलो एकातून 2च फिल्मां एकातून 3च फिल्मां लज दिसता अवॉर्ड घेवपा पसून म्हणटकीर हाजो काय मरे? म्हणजे लोकल फिल्म कल्चर उर्बा दिवपाक ESG अपयश आयलें ना हांव म्हणना अभय अपयश आयलें जाल्यार हांव आसा राजेश पेडणेकर आतां अंदू तर 3 फिल्म येतात राजू, कोंकणीन नवी राजू, आयकय, पळय. कळ्ळें अपयश कशें म्हणटा राजू, तूं आयकय. शी गोंयांत आसा न्ही तूं गोंयची फिल्म हिस्ट्री ताका खबर नासतलें कळ्ळें तुका गोंयची फिल्म हिस्ट्री जर काडून पळयत 1960 पयले आयले खंयचे निर्मोण आयले मागीर ते सुखाचो आवड काय नंतर 5 वर्सां एक फिल्म राजू. 2075 कोंकणी फिल्म बंद पडली राजू, एकच मिनिट ताजे आयकय. नंतर राजू. 1996 शितू आणि देखणी दुरा ही 2 व्हिडिओ फिल्म आयली राजू, आयकय. ताजे नंतर 2004 आयली 1960 हांव 1950 वता मोगाचो आवडो हे पिक्चर आल्जेरी ब्रागांजान 1950 काडलें इफी सुरू जाली 1952 सो गोवन फिल्म कल्चर तो पळय सांगता की इफीन फिल्म कल्चर गोंयांत हाडलो म्हणून गोंयान फिल्म कल्चर हो सुरवाती पासून आशिल्लो अरे कोण ना म्हणला अरे 1950 कोण ना म्हणलं तुका ब्रागांजान मोगाचो अरे आवडो खबर केलो. आहा. आणि पुढचं इंटरनॅशनल चाललं फिल्म film. फेस्टिवल म्हणटा तो 1952 सुरू जालो म्हणजे 2 वर्सां पयलीं तो जेरी ब्रागांजान केवून इफी जावना विशाल तयार ए जालो विशाल 2050 सुरू केलो म्हणून इफी सुरू जावना तो अशें उलयता राजन आतां आमी सगळे उलयल्यात इफीचे स्थापनेचो उद्देश उलयलो इफीन गोंयान कितें कंट्रिब्यूट केलें तें उलयलें मागीर ESG इफीन गोंयचे फिल्म कल्चराक उर्बा दिली ते उलयले आतां म्हाका एक सांग सद्या सध्याचो विशय गाजता म्हणटा तो फॉरेन ट्रिप्स ESGचे जनरल मॅनेजर कामाक वता कितें रे ऐकून घे आमी आसतना
लोकांचा वचून हाजे पयलीं काल चार- काल चार पयलीं भायलो भायलो गेले. काल अभय सी आय विल आय विल ऑब्जेक्ट आम्ही तांचो कितें संबंध रे फिल्म कल्चरा कडेन आसा. तांकां तांचे कमिटीचे फिल्मा कल्चरा कडेन अभय आनी त्यो फिल्म अरे तांचे कडेन पयसो इतलो कुसता अरे, स्वताच्या पयशां उजो येतालो. अरे दॅट्स अ डिफरंट इशू. इट्स अ ऑनर टू रिप्रेझेंट गोवा एज अ कमिटी. फाल्यां तुका किती फाल्यां म्हाका सांग फाल्यां विशाला जाल्यार विशाल मनोज श्रीवास्तवान जेन्ना आमची नांवां घाल्ली म्हजी आनी तुजे घाल्ले अभय. और बर्लिन फिल्म No. गव्हर्निंग बॉडीचे मिनिट्स काढून ना, पळय. त्यांना नाम I have ना. objected. No, 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 आम्ही no. वचपाचे ना ना. आमकां थंय It वचपाचो was not अधिकार ना. approved. आणि It दुसरी was गजाल not approved by दुसरी government. गजाल तो आता- चुकीचे उलयता. It आता was फुडल्या not आयकय. approved by the government. दुसरे फुडल्या आयकय येता म्हाका सरकाराचे गुस्तार वचपाचे ना म्हजो अजून पासपोर्ट बसून ना फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन. आता दुसरे आयकय आता यू आर सेईंग की विशाल तयारी हय. करून ते आयला. विचार करता. तयारी विशाल आयला आला स्टाफ. अभय, स्टाफ. त्या सगळ्या हागेले सगळे- आता स्टाफ तातूंत हे खरें वता ते कोण हे वतात ते एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो स्टाफ. Correct. राजन तालकान सांगचे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचेर कितलो स्टाफ परमनंट आहा आणि कितलो स्टाफ I don't कॉन्ट्रॅक्च्युअल understand. And I'm आहा not- आणि दुसरे कित्याक पडला? दुसरे तू दुसरे chairman आशिल्लो. अबा हांव चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना 10 लोक परमनंट आशिल्ले बाकी सगळे आमी कॉन्ट्रॅक्टाचे आणि घेता 10 लोक परमनंट ईएसजीचेर आशिल्ले काय दे वर ऑन डेप्युटेशन फ्रॉम डिफरंट डिपार्टमेंट. See, they may be de- अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचो कोण तरी अरे ते अकाउंटंट आता- इज नॉट ईएसजी स्टाफ. हांगा स्टाफ आमकां कसलो जाय. आता एंटरटेनमेंट हातूंत भितर इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणटा कोर्स आहा. देर इज ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा पोस्ट ग्रॅज्युएशन फिल्म मेकिंगान कोर्स आहा. आज ईएसजी कडेन कितलो स्टाफ आहा तर तुमी हे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले एम्प्लॉई काडून फॉरेनाक धाडटात. ते येता म्हणसर तांकां ट्रान्सफर जाल्लो आसतलो. कोणाची ट्रान्सफर तुका आणि खबर दुसरे आसा काय- अबा ना दुसरे एक काय- मिनिट एक मिनिट ताका करेक्ट करता हांव. ताका करेक्ट करता. मृणाल गेली म्हाका दिसता 10 वर्सां आसा थंय कळ्ळें. सिद्धेश साने जो वता तोय मोर देन हांव वायस चेअरमॅन जावचे पयलीं पसून आसा. अर्जुन हू इज IT पर्सन अँड वी हॅव डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इफी. आज जर तुका ते डिजिटायज कितें हांवें ताणें बसून सुरवात केल्ली सगळे बरोबर आहे राजन तांचो हे वचून येतात तांणी कसले रिपोर्ट दिल्यात त्या रिपोर्टाचो कितें बाबा फायदो जाला ताजे संदर्भात कितें चर्चा जाता मागा मरे कोणे आमी कितें मागपाक शाळा मागणी मरे. ते न्ही, राजन म्हाका तू एक तटस्थ म्हणून हांव म्हाका तटस्थ म्हणून- हांव I see- म्हाका ते तांणी म्हाका आय जर सी इम्प्रुवमेंट इन ESG इफी स्ट्रेट आमी सांगता कोणे ताका खबर काय राजन सरकारी बरीच जाला राजन तालुका इम्प्रुवमेंट दिसता. प्राऊड दॅट आय एम अ प्रॉडक्ट ऑफ ESG. सगळे बरोबर आहा. तुका जर धाडिल्लो तो फक्त ताणी कितें केला मेळटा तेन्ना फक्त कदेल तापयला हांवें- बॉम्बे वचो हॉटेलार रावला. पळय, हांवें- राजू म्हाका सांग हो बॉम्बे वचो हॉटेलार खंयच्या हॉटेलार रावलो आय चॅलेंज यू चॅलेंज एका हॉटेलान सरकाराच्या राजन तालुकाक आवाज ओपन म्हाका सांगलें राजू की हाडे हॉटेल हाड्यानी विष्णू म्हाका पयशे मारून ते आमी हांवें आयकय हांव आज चॅलेंज मारता राजन तालुक यू टू आय विल फायल अ डिफेमेशन ऑन यू. घाल रे. तुवें हो रेकॉर्डाच्या ना ताणें सांगला रे. विष्णू वागान आनी हांवें अबे, म्हाका राविल्लो मनोज आनी बिल ताणें बारीक केलो म्हणून. अबे, मनोज श्रीवास्तव हो तुगेलो एजंट. मनोज श्रीवास्तव मनोज श्रीवास्तव तुजो अरे, एजंट. तू आता तो तुजो म्हणटा एजंट मरे. आशिल्लो. अरे, तू ते म्हाका सांगता आपलें नांव ताजें नाव भरली ना फक्त ऐकय राजन म्हाका एक सांग तुजें नांव घाल्लें तुजें नांव बरोबर नांव घाल्लें ताणें घाल्लें राजन हांवें ऐकय आमकां जेन्ना कोण इफीक वतात कोण कानाक वतात अशे लोक जाय जाचो ते वचून अभ्यास करतलो आनी जो इम्प्लिमेंट करतलो. म्हाका जर राजन तालक धाडिल्लो आय वूड हॅव एप्रिशिएटेड. कारण सांगता थंय मरे कोण जाय तुका सांगता थंय एक फिल्म सांगता म्हाका उलोवनी एक फिल्म मेकर जाय एक इव्हेंट ऑर्गनायझींग करपातलो एक एक्सपर्ट जाय. एकलो मनीस असो जाय जो जाका एक ऑल इंडिया पर्स्पेक्टीव आसा जो सबंद देशाचे कल्चर गोंयांत दाखयतलो. एकलो मनीस असो जाय जाका येदें व्हडलें ऑर्गनायझन करपाचें एक एक्सपर्टीज आसा. हे 4 लोक पळय जे धाडटात आमी पळयलां फाटल्या 21 वर्सान कोण कोण थंय गेले थंयच्यान आयले लोक वचूं ना कांचार ते सगळे सोड मदीं बंद जाल्ले. सोड हांव नांव घेना हांव अशें कांय लोकांची नांवां जाणा जे गेल्यात तांकां थंय धाडून कांय फायदो जालो ना. थर्ड टायम वता थंय धाडून कांय फायदो जालो ना कारण
थंय वचून कितें बाबा ते पयली गजाल तांचे पयशे मॅनेजमेंट आहा तातूंत काय तांकां वचून बसपाक मेळना. तूं IT म्हणलो ITचो मनीस थंयचे पयशे IT एक्सपर्ट आहा तांचे कडेन उलोवपाक शकता वचूंक शकना न्ही. एक्सपिरियन्स ना कसलो एक्सपिरियन्स फिल्म आयकय ते फिल्मूय पळयना. हांव तुका सांगता हांवें मृणाल आसा न्ही हांवें मृणाल तुजें नांव घेवन सांगता हांव मृणालाक हांवें एक फिल्म फेस्टिवल पिक्चर पळयतना पळोवना खंयच्याच इफिक हय. सो गजाल अशी पण आता हांव तुका सांगू हांवूय पळोवपाक पावना कित्याक आमी बाकी अरेंजमेंट हांव इफी आसतना व्हायस चेअरमॅन आसतना म्हाका एकूय पिक्चर कितें जातालें हांव पिक्चरा बसलो फोन आयलो म्हाका परते भायर धांवचें पडटालें दॅट हें ताका लायनाका डिफरंट तुजें हांव तुका सजेशन दिता तूं म्हणशीत न्ही हांव एज अ फिल्म मेकर सांगता की ESG जी पळय वता न्ही सी हू इज रिप्रेझेंटींग कान इंडिया ESG हॅज टू बी पार्ट ऑफ इंडियन पॅव्हिलियन जाल्यार ताजो भोंवपाचो दृश्टिकोन आनीकूय इंडियन पॅव्हिलियनान वचना इंडियन फिल्म मेकर वता कितले शेखर कपूर कितलेदा गेला रिप्रेझेंटींग इंडिया सो दॅट इज नेम सो दे वील इनवायट आतां तू खबर आसा ताका खबर ना म्हणून सगळे करून आज गोंयकाराक हाचो फायदो कितें जालें गोंयकाराक हाजेर एक येता गोंयकाराक फायदो कितें ऑलिंपिक करता गोंयकाराक फायदो कितें म्हयन्या वर्साक पयशे 50 कोटी रुपया हांची फेस्टिवलाचेर पॉलिटिकल स्टेटमेंट 50 कोटींतल्यान गोंयकारांक फायदो कितें डायरेक्ट प्रश्न करता राजन 4 जाणां पळय हे धाडटा बरोबर काय चूक धाडप बरोबर इट हॅज टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन पॅव्हिलियन राजन हांव सारको सरकारी पार्ट ऑफ द इंडियन पॅव्हिलियन मजा आयकून घे आज जेन्ना ही गोमंतकान बातमी दिली हाजेर टिकेची झोड उठयल्या लोकांनी राजन पळय 4 जाण धाडटात तातूंत अशे तरेच्या ऑर्गनायझेशनान तांचो हातभार कांयच लागूना. कांय जाण थंय तर BJPचे कार्यकारिणीचे मेंबर म्हणून आयल्यात पॉलिटिसायज करना आसतना इफी पॉलिटिसायज फाटल्या 10 वर्सान सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वचून रोखठोकपणान सांगून बाबा असो इफी आमकां नाका आमकां अशें जाय आमचे कडेन कांय दियात आमी फिल्म सिलेक्शनान आमकां घालात आमचे कांय लोक रिप्रेझेंट करपाक दियात हे अशे तरेन एकल्यानूय सांगून आमचे कडेन प्रोग्रामींग सेक्शनाक 5 सेक्शन आशिल्ली एंटरटेनमेंट सोसायटी वॉज डुईंग द प्रोग्रामींग ऑफ इफी ऑफिशियल सेक्शन आज कांयच ना एक सेक्शन आज कांयच ना नेवर ऑर्डरिंग तो चुकीचो उलयला नेवर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचे प्रोग्रामींग वॉज विथ ESG टील टुडे राजू फाल्यां डिबेट डॉक्युमेंटरी एविडन्स नेवर इट वॉज आमी आतां कार्यावळ निमाणे कडेन या ESGचो फुडार कसो आसचो असो दिसता तुका सी ESG वाडपा जाय कळ्ळें दुसरें म्हणटाचें फिल्म फेस्टिवलाचें बजेट वाडपा जाय आनी तातूंत विचार हो जावपा जाय बाय आमी कशे चुकी करता राजन एक सांग आमी गोंयकाराक कितें मेळटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कमिटी आसता इफीक एकलो गोंयकार ESGचो कित्याक नासता रे कोण सांगता हांव सांगता बाय जेन्ना मिटींग जाता प्रत्येक सेंट्रल मेळ्ळें ताजो व्हायस चेअरमॅन अरे तूं मंत्री वचप हांव गेलो मरे तूं आतां मंत्री आहा थंय ताणें वचप दॅट्स अ डिफरंट कशें डिफरंट तूं सांग मरे तूं सांग राजन मंत्रीन थंय सांग मंत्री कित्याक वच्चे न्ही फाल्यां जर झाटी आशिल्लो उलोवपाक शकना ताजेर तो उलयलो जाल्यार थंय रवींद्र भवनाक प्रॉब्लम जाता आमकां कसलो प्रॉब्लम ना आमी गव्हर्निंग बॉडीचेर आसतना आमी उलयताले आनी शेवटी गव्हर्निंग बॉडी वयल्यान काडले बी विशाल कित्याक आमी सरळ लेट मी क्लियर इट पॉयंट एक लक्षात धर आयुश्यांत तुका ह्या हातून सगळ्यो गोष्टी खबर आहा झिरो आयटे तूं पळय जेन्ना खंय अपॉयंट जाला न्ही तो ह्या मिनिस्टरालो नाल्यार तागेलो आनी नाल्यार तागेलो जाला राजेन तालुक पळय थंय अपॉयंट जाता ताजे कर्तृत्वान जाता आनी आय एम नॉट कन्सर्न अबाउट ताजे बद्दल उलोवपा आनी हाजे बद्दल उलयता हांव सरळ उलोवपाचें तूं उलोवपी जातो स्वताचे वक्ल चेंज कर स्वताचे वक्ल चेंज कर आपले भशेन सगळे आत्मस्तुती नाका तुजे भशेन मजा करतो तूं आयकून घे तूं कित्याक तुझी बद्दल तू कित्याक ठरयता आपूण तसो म्हणून सगळे तशें तुका म्हाका नाही अरे तू कितें केला ताका केल्लो प्रश्न तुकाय हांव करता ESGचो फुडार कितें आसचो कारण कशें सेंट्रल गव्हर्मेंटी आतां वेगळो विचार करता आतां खूबश्यो गजाली आतां NFDC कडेन पावल्यात पयलीं भशेन आतां फिल्म
जे पळय कितें हें चलताली बरोबर फिल्म जालां संचालनालय चलतालें बरोबर जालां. तशें 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 राजन तूं प्रत्येक गजाल बरोबर चलता It's म्हणटा good. We were तूं demanding. एकूय गजाल बरोबर चलना म्हणून ना. I was demanding for an FDC, not बरें, as सो तुका कितें दिसता फुडलो फ्युचर राजू. गोंयच्या ESGचो आनी इफीचो कसो आसचो? इफी म्हणटा ती म्हज्या कोतान इज अ फेल्ड ब्रँड. गोंय सरकारान इफीचो नाच सोडचो. हे 25-50 कोटी 100 कोटी जे पळय वर्साक ते मोडटात ऑल इन्क्लुजीव धरले जाल्यार हे वाचतले सरकाराचे. आनी सरकारान पयलीं म्हणजे एक स्मॉल लेवल फेस्टिवल सुरू करचो. आतां तो म्हणटा न्ही गोंयांत मराठी चित्रपट महोत्सव जातालो आनी तागेलो कलारंग फेस्टिवल जातालो. म्हाका एक वेळार अशें एक हें आयलें हाणें सांगिल्लें की ते दोनांयचे आर्ट एंड कल्चराचे ग्रांट आमी बंद करया म्हणून. आय वॉज द वन हू सेड नो. कलारंग वॉट एव्हर इट इज. I was the said one. अरे तुका कलारंग आज दिता तू बंद करून दाखव. बंद करून दाखव. किंवा मराठी चित्रपट महोत्सव जो पळय जाता ते सरकाराकडे जावपाक शकना. बरं ऐक सगळ्या सरकाराकडेच जावपाक शकता. इफी हो एक बरो राव रे म्हाका एक सांग बरो जावपाक राजू इफी सारकें 26 जानेवारी आनी हांगा थंय प्रोग्राम करतालो कोणाकडे पयशे घेवन करतालो गव्हर्मेंटाकडे घेवन करतालो न्ही तो. मागीर बंद करया. बंद तुगेले बंद जातले लोकांले बंद जावचे ना. राजन हांव सोपयता ना म्हणना. सोपयता ह्या गजाली कडेन हांव मान्य जावंक शकना. गोंयांत इफी जायच. इफी बरो कसो जावचो ESG भितर क्रिएटिविटी कशी जावची हाजेर विचार जावपाक जाय. आनी हें फक्त झगडी करून जायना. कारण गोंय इफी जातकीर गोंय कांय प्रमाणार एक देशाचे सगळे गोंया कडेन लक्ष लागला म्हणून सेरेंडिपिटी आयलो. सेरेंडिपिटी जावन आतां गोंयान म्हणजे इफी जर फाटले 21 वर्सां चलता सेरेंडिपिटीन 5 ते 6 वर्सान जें कितें घडयलें न्ही ती इफीक करपाक जायलें ना. हांव जर पर्रेकराच्या मता कडेन हांवूय सहमत आहा. इफी जेन्ना सुरवात जाल्ली पर्रेकरा दिसतालो ते आपले हिकमतीचेर 4-5 वर्सान तो गोंयांत जावचो. ताका स्वायत्तता मेळची म्हत्वाची गजाल. सरकारान जशें काम घडटा सरकार फक्त पयशे दिता थंय तो पूर्णता स्वायत्त आसता ऑटोनॉमस आसता. म्हाका दिसता सरकारान ह्या कामसा कडेन बुद्ध घेवपाची गरज आसा. इफी स्वायत्त आसपाक जाय. थंय बरे कला सिनेमा ह्या क्षेत्रा कडेन संबंदीत आशिल्ले देशांतले टॉप लोक थंय आसपाक जाय. फक्त हाका आनी ताका घालून न्ही. थंय बरे तरेन कलाकार आसचे. बरे तरेन तज्ञ टॅक्निशियन आसचे. सगळ्यांत म्हत्वाचें इफीक आनी ESGक ऑटोनॉमी दियात. तांकां सरकाराचें काम फक्त पयशे दिवप तातूंत लुडबूड करप न्ही. राजन बाब तूं आनीक विशाल तूं दोगी जाण हांगा आयले. मातशें धुसफूस जाताच मातशे संघर्श जातात पूण संघर्शांतल्यान म्हाका दिसता लोक जें कितें बरें आसता तें घेतलें तातूंतल्यान तोच मेसेज की इफी ESGचें सरकारीकरण जावपाक जायना. तुम्ही गुजरात कपूर इज नाव द डायरेक्टर. ओके For last 3 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट. ओके तुम्ही दोघी जाण मुजरत ह्या कार्यावळीक आयले. तुमकां दोगी जाणांक धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.